तुमी जर गोयचो इतिहास काढून पळयचे आसत जाल्यार गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पोर्तुगीजांनी नश्ट केल्ली आनी लोक स्थलांतरीत जाल्ले. आमी जेन्ना इतिहास काढून पळयता, हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयलीं गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या आनी आमी देव हांगासर स्थापन केला. तेय कोंकणी उलयता. हांव सरप्रायज की मोठ्या प्रमाणात थंयसर जे आसा पळय न्ही तेंच्यांनी आपलें कुलदैवत स्थापन केलां आनी सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार जे 300 वर्सां पयलीं म्हणजे ते सांगता आसतना सांगतात की पोर्तुगीज हांगा आसतना आमकां येवपाक मेळनाशिल्लें आनी तेन्ना आमी कितें म्हणटाले, कावळे मामा चल रे गोंयांत आनी आमच्या देवाचें दर्शन घेवन आमकां परत यो, हेंय बी ते म्हणटाले. कारण थंयसरूय वचून त्या लोकांक मेळपाचो योग म्हाका मेळ्ळो. हांव जेन्ना पळयतां की होल कोस्टल बेल्टांत गोंयांतले कितलेशेच लोक हे प्रस्थापीत जाल्ले, विस्थापीत जाल्ले म्हणजे हांगासल्यान गेले आनी थंय वचून स्थायीक जाले. बट त्या लोकांक केन्ना परत येवपाक मेळना. म्हणजे आतां 2 जनरेशन 3 जनरेशन जावन गेली, ते लोक थंयच आसात. अशाच पद्दतीचे म्हणजे ते देवूळ जे नश्ट केल्लें आनी विशेश करून 1000 देवळां जी नश्ट केल्या ताका लागून आमी एक भव्य मंदीर हे त्यांच्या यादीस्त बांदपाचें ठरयलां. खंयसर आमी जाका म्हणटा कोठी तीर्थ कॉरिडॉर दिवार आयलंड हांगासर, म्हणजे परत एकदा तुमच्याच मतदारसंघात दिवार आयलंड हांगासर भव्य मंदिराचें पुनर्निर्माण आमी थोड्याच दिसाच्या भितर सुरू करतले. म्हणजे गोंयांत ज्यांची ती देवळां मोडली तांच्यांनी हय आपलें हेच कुलदैवत आसा म्हणून थंयसर येवचें, ह्याय देवळाची सुरवात रोखडीच जातली.